नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 3 दिसां खातीर आयज पावले गोंयांत. दाबोळे नौदळाच्या हौसा विमानतळाचेर राज्यपाल मुखेलमंत्र्यांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार. आयुष्मान भारत या येवजणेखाला भारतात 580 मिलियन लोकांक फुकट भलायकी सेवा उपलब्ध. भौशीक भलायकी संघटनेच्या 78व्या वर्सुकी सत्रात प्रधानमंत्र्यांनी दिली माहिती. गोंयांत आयोजित केल्ल्या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाक लागून सनातनी मूल्यां पातळावपाचो हावेस. आयोजकांची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली तोखणाय. फामाद खगोल शास्त्रज्ञ आणि विज्ञान लेखक डॉ. जयंत नारळीकर संवसाराक अंतरले. प्रधानमंत्र्या सयत मानेस्तांनी उक्तायला दूख. दक्षिण भारतासयत आसाम आणि लागींसरल्या राज्यांनी उटंगराचो पावस सुरू. गोंयांत लेगीत दडकांनी पडलो पावस. जनजीणेचेर जालो परिणाम. आता खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयच्यान म्हळ्यार 20 मे ते 22 मे मेरेन 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर आसात. आयज दनपारां तांचे गोंयांत नौदळाच्या INS हौसा विमानतळाचेर आगमन जालें. ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, राज्य शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिनो, विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या भेटे मजगतीं 21 मे दिसा ते मुरगांव बंदराक भेट दिवन बंदरा संबंधीत नव्या प्रकल्पांचे लोकार्पण करतले. तशेंच मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा संवाद साधतले. 22 मे दिसा उपराष्ट्रपती इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकांय भेट दिवन प्राध्यापक शास्त्रज्ञांकडेन संवाद साधतले. देशांत हजारांनी भलायकी आनी भलायकी कल्याण केंद्रां सुरू जाल्ल्या कारणान भारत भलायकी मळाचेर संवसारांत मान्यतायेक पावला अशें स्पश्ट मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. संवसारांतली सगळ्यांत व्हड स्वास्थ्य विमा येवजण भारतात आयुष्मान भारत ह्या नांवान चालीक लागल्या. ताका लागून भारतात 580 मिलियन लोकांक फुकट भलायकी सुविधा उपलब्ध जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. विश्व स्वास्थ्य संघटन म्हळ्यार WHOच्या 78व्या सत्राक आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री उलयताले. संवसारीक भलायकी संघटनेचे हे सत्र जिनेवात सुरू आसा. Theme of the World Health Assembly this year is One World for Health. It resonates with India's vision for global health. When I address this gathering in 2023, I had spoken about One Earth, One Health. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Friends, inclusion is at the core of India's health reforms. We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे यजमानके खाला आयज नवी दिल्लीत पर्यटन मळावेल्या उदरगतीच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर खासा बसका जाली. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांचे सयत वडील अधिकारी हे बसकेत वांटेकार जाल्ले. देशांतल्या पर्यटन थळांचेर पर्यटकांक आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप, पर्यटकांक खातीर साधन सुविधा निर्माण करप, पर्यटकांची सुरक्षीतताय सांबाळप ह्या सारक्या गजालींचेर हे वेळार भासाभास जाली. अमृत भारत येवजणेखाला हेर विकसीत केल्ल्या 103 अमृत भारत रेल्वे स्थानकांचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी येता त्या 22 मे दिसा जातले. ही कार्यावळ राजस्थानात जातली. रेल्वे मंत्रालयान डिसेंबर 2022 वर्सा सुरू केल्ल्या अमृत भारत येवजणेखाला रेल्वे स्थानकांक आर्विल्ल्या आनी एकात्मीक येरादारी केंद्रात रुपांतरीत करपाच्या हेतान देशभरात 1300 परस अधिक रेल्वे स्थानकांच्या फेरविकासाची कार्यावळ हातात घेतल्या.
मध्य रेल्वे खाला येवपी 80 स्थानकांतल्यान 12 मुखेल स्थानकांचो हातूंत आस्पाव आसा। 138 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाची ही स्थानकां आर्विल्ल्या आधुनिक प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज आसतली। रेल्वे प्रवाशांक जागतीक दर्जाच्यो सुविधा आनी अणभव दिवपा खातीर रेल्वे मंत्रालयान ही येवजण चालीक लायल्या। दहशतवादा आड सुरू आशिल्लो लढो अदीक खर करपा खातीर भारतान पाकिस्तानाच्या कट कारस्थानांची म्हायती संवसारभरांतल्या हेर देशांक दिवपा खातीर 7 सर्वपक्षीय शिष्टमंडळां तयार केल्यात। तातूंत पयले शिष्टमंडळ वैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणा खाला 1 ते 30 मे मजगती बहरीन, कुवेट, सौदी अरब आनी अल्जेरिया ह्या देशांत वतले। पंगड 2 शिष्टमंडळ रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणा खाला 25 मे ते 5 जून मजगती फ्रांस, इटली, डेन्मार्क, युनायटेड किंगडम, बेल्जियम आनी जर्मनी ह्या देशांत वतलो। पंगड 3 शिष्टमंडळ संजय झा हांच्या फुडारपणा खाला 22 ते 31 मे मजगती जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, मलेशिया ह्या देशांनी वतलो। शशी थरूर हांच्या फुडारपणा खाला नेमिल्ले शिष्टमंडळ गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राझील आनी अमेरिका, जाल्यार सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणा खाला 24 मे ते 1 जून मजगती कतार, दक्षिण आफ्रिका, इथिओपिया ह्या सारक्या देशांनी वतले। शशी थरूर हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। Finished by 6 o'clock, has gone on till 7 o'clock. It was a very thorough, wide-ranging discussion. We had 21 members attending, in fact 23 members attending, which I think is a record, I think, for this committee. 24th one came also, okay. So the fact is that this was a very, very thorough discussion. Many of the MPs had thoughtful questions to ask. There was even a desire to have a resolution expressing solidarity with the Foreign Secretary in the face of the unwarranted attacks upon him. He himself requested there should be no resolution, but it was a unanimous sentiment of the committee that he has performed good service for the nation and we all stand with him. And that was not a formal resolution, but it was definitely the wish of everyone. I also want to add that the committee has in many ways covered a lot of constructive ground. भारतीय सशस्त्र दळान ऑपरेशन सिंधुरा अंतर्गत आतंकवादा आड कारवाय करतना कशे तरेन पंजाबाच्या खुबशा शारांनी तशेंच अमृतसरांतल्या स्वर्ण मंदिराचेर केल्लो हल्लो अपेशी केलो ताचो डेमो दिलो। आकाश मिसायल प्रणालीन L-70 एअर डिफेन्स गन सयत वायुरक्षा प्रणालीचे प्रात्यक्षिक ह्या वेळार सैन्य दळान दिले। पाकिस्ताना आड सुरू आशिल्ल्या संघर्शा वेळार पाकिस्तानान ड्रोन आनी मिसायलांचो वापर करून भारतांतल्या नागरी वाठारांचेर नेम सादिल्लो। सशस्त्र दळान केल्ल्या कामगिरी विशीं 15 इन्फंट्री डिव्हिजनचे GOC मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री हांणी माहिती दिली। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान आणि सिंधू न्हंयचे उदक पाकिस्तानाक धाडपाक स्थगिती दिल्ल्या कारणान जम्मू काश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश ह्या राज्यांतल्या शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात लाव जातलो अशें म्हळां। नवी दिल्लीत देशभरांतल्यान आयिल्ल्या शेतकारांच्या शिष्टमंडळा कडेन ते भासाभास करतले। सिंधू न्हंयचे उदक स्थगीत दवरपाचो हो निर्णय ऐतिहासीक आसा अशें तांणी म्हळें। भारत का पानी इस तरह से पाकिस्तान को देना भारत के किसानों के साथ और देश के साथ भी घोर अन्याय था। यह अन्याय समाप्त किया प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। किसान इससे प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, उनको धन्यवाद दिया है। और अब उस सिंधु जल का उपयोग
सारी संभावनाओं का पता लगा के हमारे किसानों के हित में किया जाएगा, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों या फिर जम्मू कश्मीर के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, लद्दाख के हों। इन किसानों को लाभ मिले तो संभावनाओं का पता लगा के उस दिशा में काम किया जाएगा। न्यायालयीन सेवेत जावपी उमेदवारांक पात्रताये खातीर उण्यात उणे 3 वर्सांच्या वकिलीचो सराव आवश्यक आसा असो निवाडो सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिला। सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन हांच्या जोड खंडपीठान हो निर्णय दिलो। दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग परीक्षेक बसपा खातीर उण्यात उणे 3 वर्सांच्या वकिलीचो सराव गरजेचो अशें न्यायालयान स्पश्ट केले। सगळ्या बार कावन्सिलाक 10 वर्सां काम करपी वकिलां वरवीं प्रमाणीत आणि मान्यताय प्राप्त आसूंक जाय अशें न्यायालयान म्हळां। ह्या संदर्भात न्यायाधीशांक कायदो लिपीक म्हणून अणभव लेगीत मान्य धरतले अशें न्यायालयान नमूद केलें। न्यायीक सेवेत प्रवेश करप्यांक न्यायालयांत न्यायाधीशपद स्वीकारचे पयलीं 1 वर्साचें प्रशिक्षण घेवचें पडटलें अशें न्यायालयान नमूद केलां। वक्फ सुदारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेक आव्हान दिवपी याचिकांचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। ही सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई हांच्या पिठा मुखार जाली। फाटल्या सुनावणे मजगतीं दोनूय पक्षकारांक म्हणणे मांडपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्ले। केंद्र सरकारान 1332 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रा सयत हो कायदो पुरायपणान घटनात्मक आसा असो दावो न्यायालया मुखार मांडिल्लो। आयचे सुनावणेचो वक्फ वाठाराच्या सुदारणा कायद्याच्या भवितव्याचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयांत आयोजीत केल्ल्या सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सवाक लागून सनातनी मुल्यां पातळावपाचो हावेस आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। गोंयांत आयोजीत केल्ल्या शंखनाद महोत्सवाक मेळिल्लो तेंको पळयत जाल्यार भारतीय मुल्यां भौसा मदीं पातळावप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। शंखनाद महोत्सव ही सनातन धर्माक उर्बा दिवपी कार्यावळ अशें तांणी म्हळें। सनातनच्या या शंखनाद महोत्सवाच्या मी सनातन संस्थेला शुभेच्छा देतो। खूप चांगल्या पद्धतीचं एक्झिबिशन आणि 3 दिवसाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्यामुळे एकंदर लोकांना सनातन संस्कृती ही समजेल, सनातन संस्कृती पाहायला मिळेल। मी खऱ्या अर्थाने म्हणणार की सगळ्यांनी येऊन हे पाहावं आणि निश्चितच सनातन संस्थेला शुभेच्छा। साकोर्डा पंचायत वाठारात BSNL म्हळ्यार भारत संचार निगमाचे नेटवर्क मेळ नाशिल्ल्यान लोकांक गैरसोय भोगची पडटा अशी कागाळ थळावी सरपंच संजना नार्वेकार हांणी केल्या। साकोर्डा पंचायत मंडळान आयज BSNLच्या कार्यालयात वचून आपली गाराणी अधिकाऱ्यां मुखार मांडली। उपसरपंच जितेंद्र कालेकार, पंचवांगडी महादेव शेटकार, गायत्री मापारी, सोनू गांवकार आणि प्रिया खांडेपारकार ह्या लोकप्रतिनिधी वांगडा हेर ग्रामस्थ ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले।
आमचो खेडवळ भाग आसा आनी नेटवर्क आमकां ना, आमकां सगळे ग्रामस्थ येवन नेटवर्क प्रॉब्लेम म्हणून परत परत सांगता. तेच्या खातीर आमी हांगासर लेटरूय हें केलें आनी लेटराची आमची इन्क्वायरी जावना म्हणून आमी हांगासर चवकशी करपाक येयले आनी आमकां ऑफिसरांनी सांगलें ते सर लिवेर आसा म्हणून. साकोडा गावात BSNL नेटवर्क मेळनाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता अशी कागाळ हे वेळार पंचवांगडी महादेव शेटकार हांणी केली. आमचो असो विशय आसा, BSNLचे कार्यसेवा बऱ्याच वर्सां पासून थंय आसा, पूण जाय तशें ती आमकां केन्नाच मेळ्ळी ना. सो आतां BSNL 2-3 कडेन टॉवर घातलेले आसा, म्हणजे आमची अपेक्षा आसली की आतां बरी मेळटली. आतां हो एडमिशनाचो टायम आसा भुरग्यांचो, जेन्ना एखादी मॅसेज येता ती मोबायलाचेर येता, पूण जर BSNL नेटवर्कूच ना तर ते भुरग्यांक पावना आनी तांकां खुबशी लुकसाण जाता. म्हज्या चलयेचें अशेंच जालें, तेणी नीट एग्जामी दिल्ली आनी ताका तुजी सायन टॅली जायना म्हणून मॅसेज जाली, पूण ताका पावना सायन टॅली करपाक. सो ताका ते परिणाम जालो आनी नीट एग्जाम ताका मागीर परत ताका ते हेच मेळोना. सो मागीर ताका आमी भायर धाडचें पडलें प्रायवेट कॉलेजीन. सगळ्यांक तशें शक्य ना. सो हांवें तें केलें. आयज प्रस्न असो येता, बऱ्याच दिसासून आमी तांकां सांगता जाल्यार हे लोक अधिकारी म्हणटा ते अजिबात लक्ष दिना आपल्या कामाचेर. कोणी सांगलें हो तेजेर सांगता, तो तेजेर घालता, हाका मेळ ताका मेळ म्हणटा आनी धांवडून घालता आनी ते इम्प्रुवमेंट म्हणटा ते कांय जायना. आयज जर गेले जाल्यार ते कोण तरी लेडी ऑफिसर मेळ्ळी, 5 मिनिट में आएगा, 5 मिनिटां अर्दा वरा नंतर कळ्ळें की कोण येवपाची ना म्हणून ती लिवेर आसा. एक देश एक वेंचणूक संबंधीत संसदीय समितीन काल मुंबईत नियाळ बसका घेतली. ह्या बसकेत एकाच फावटी वेंचणूक घेवचे संकल्पनेचेर खोलायेन भासाभास जाली. खासदार PP चौधरी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे बसकेक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच वडील अधिकारी वांटेकार जाल्ले. एक फावट वेंचणुकांच्या वेवस्थापन आनी संभाव्य परिणाम ह्या विशयाचेर बसकेत चर्चा जाली. वेंचणुको एकाच वेळार जाल्यो जाल्यार व्हडा प्रमाणात अर्थीक बचत जातली. सुमार 15,000 कोटी रुपया वाटावन तातूंत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिवप शक्य जातलें अशें मत हे वेळार कांय वांगड्यांनी मांडलें. सरकाराची स्थिरता वाडटली, गुंतवणूकदार आनी उद्देजकांक फायदो जातलो. वेंचणुकांच्या कामां खातीर आडखून पडपी मनीसबळ हेर लोककल्याणकारी कामां खातीर वापरपाक मेळटलें अशे विचार लेगीत कांय वांगड्यांनी मांडले. ही संसदीय समिती फुडल्या काळात 30 राज्यांनी वचून लोकप्रतिनिधींच्यो सुचोवण्यो आनी मतां आयकून घेतली आनी त्या उपरांत पारदर्शक पद्दतीन तयार केल्लो नियाळ केंद्र सरकाराक सादर करतले अशें समितीचे मुखेली खासदार PP चौधरी हांणी सांगलें. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे फुडारी छगन भुजबळ हांणी आयज महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मुंबईत राजभवनात आयोजीत केल्ले सोपूत विधी सुवाळ्याक महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी छगन भुजबळ हांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. हे वेळार मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. धनंजय मुंडे हांच्या राजिनाम्या उपरांत रित्या जाल्ल्या मंत्रीपदाचेर छगन भुजबळ हांची निवड जाल्या. प्रशासनाचो अणभव आशिल्ल्यान भुजबळ हांणी आपल्याक मुखेलमंत्री योग्य ते मंत्रीपद दितले असो विश्वास उक्तायलो. जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार तो सब अच्छा है. वो तो जो है मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है. उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी भुजबळ हांच्या मंत्रीपदा खातीर तांकां परबी भेटयली. भुजबळ हांच्या अणभवाचो लाव सरकाराक मेळटलो असो हावेस उपमुखेलमंत्री शिंदे हांणी उक्तायलो. छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं. कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है. नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है. मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ. उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। येता त्या काळात भारताक कार्बन फ्री करपा खातीर सरकार वावुरता अशें केंद्रीय येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां। ब्रिक्स समूहाच्या एके कार्यावळींत मंत्री गडकरी उलयताले। ब्रिक्स मीटिंग में जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनमें ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एजेंडा था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, चाहे एविएशन हो, शिपिंग हो, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, इन सब में जो प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन, इसको हम कार्बन को किस प्रकार से कम करें, कार्बन एमिशन को कैसे खत्म करें, ये विषय मीटिंग का था। और इसमें काफ़ी अच्छा चर्चाएं हुई और सब देशों ने मिलकर एक कॉमन रेजोल्यूशन भी पास किया है। उसके आधार पर आने वाले समय में बायोफ्यूल को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने का सब ब्रिक्स देशों ने एक संकल्प किया है और पूरे हमारे विश्व को हम प्रदूषण से मुक्त करें, इस प्रकार का भाव सबके मन में था और निर्धार था। एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन हुआ है और मुझे लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल ब्रिक्स देशों ने की है। दिल्लीतल्या मुळाव्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक AI म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर शिक्षण दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें। नवी दिल्लीत मातृभाषेतलें शिक्षण ह्या विशयावेल्या परिसंवादांत मंत्री प्रधान उलयताले। AI आज एक इनोवेटिव दुनिया हम लोगों से जुड़ चुकी है। हमें उसे डरना नहीं है। हमें, मैं तो अपील करता हूं शिक्षा विभाग के स्तर तमाम थिंक टैंक यहां बैठे हैं, AI को आने वाले इसी सत्र में मॉड्यूल की फॉर्म पे नई किताब बना रहे हैं NCERT, चैप्टर की फॉर्म पे, फॉर्मल एजुकेशन में, इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव फॉर्म पे। मैं इसी साल भारत की स्कूली बच्चों को AI शिक्षा के साथ जोड़ने के आपको आह्वान करता हूं। इसके उपाय निकालिए। हम दुनिया की स्पर्धा में भारत के बच्चों को पीछे नहीं रख सकते हैं। इसी शिक्षा वर्ष में एज अप्रोप्रिएट AI एम्बेडमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्स्ट बुक करना ही पड़ेगा। नामनेचे खगोलशास्त्रज्ञ आणि विज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत नारळीकर हांकां आयज पुण्यात मरण आयलें। तांची पिराय 86 वर्सांची आशिल्ली। राती न्हिदेंतूच तांणी निमाणो स्वास घेतलो। तांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूख उक्तायलां। 1938 वर्सा कोल्हापुरात जल्म घेतिल्ल्या डॉक्टर जयंत नारळीकर हांणी केंद्रीय विद्यापीठांतल्यान PhD पदवी संपादीत केल्ली। सर फ्रेड हॉयल हांच्या वांगडा केल्ल्या संशोधनात तांणी हॉयल नारळीकर हो गुरुत्वाकर्शणाचो सिद्धांत मांडिल्लो। आयुका म्हळ्यार IUCAA ह्या संस्थेची स्थापणूक आनी संचालक पद तांणी आपणायिल्लें। विज्ञान प्रसारा खातीर तांणी सोंपे मराठी भाशेंत भरपूर लेखन केल्लें। तांकां भारत सरकारान पद्मविभूषण ह्या मानाच्या पुरस्कारान सन्मानीत केल्लें। ते भायर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खुबशे पुरस्कार तांकां फावो जाल्ले। IPL 2025 काल जाल्ल्या क्रिकेट सामन्यात सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाचेर 6 गडे राखून जैत जोडले।
हैदराबाद पंगडान 206 धावांची मोख 4 गड्यांच्या लुकसाणीत 10 चेंडू राखून पुराय केली. अभिषेक शर्मान 20 चेंडूत 59 धावण्यो करून मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार मेळयलो. या पराभवाक लागून लखनौ सुपर जायंट्स पंगड प्ले ऑफ सर्तींतल्यान भायर पडला. मजगती आयज सांजे 7:30 वरांचेर राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. केंद्रशासित प्रदेश दीवच्या घोगला दर्यादेगेचेर पहिल्या खेलो इंडिया बीच खेळा सर्तीचे उक्तावण केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांचे हस्तुकीं जालें. फुडल्या 6 दिसांत देशभरातले 1000 परस अधिक खेळगडे ह्या सर्तींनी वांटेकार जातले. ह्या सर्तींत बीच सॉकर, बीच व्हॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपॅक टॅक्रो, पॅनकेक, सिलाट आणि ओपन वॉटर स्विमींग ह्या स प्रकारांच्यो सर्ती जावपाच्यो आसात. त्या भायर मल्लखांब आणि रस्सी खेच ह्या सारख्या पारंपारीक खेळांची प्रात्यक्षिका लेगीत ह्या दर्यादेगेचेर आयोजीत केल्यात. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उक्तावणा सुवाळ्या उपरांत सर्तींत वांटो घेवपी खेळगड्यांक परबी भेटयली. दीव बीच गेम्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि आने वाले दिनों में भी बीच गेम्स का आयोजन दीव करा जाएगा. दीव को बीच गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करा जाएगा. दक्षिण भारतात पूर्व मान्सून पावसान हजेरी लावन उष्णताये आड थाकाय दिल्या, मात लोकजीण विस्कळीत लेगीत केल्या. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आसाम हांचे सयत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटा. सेगीत 3 दिसां सावन बंगळुरू सयत कर्नाटकाच्या हेर जिल्ल्यांनी पावसान नेट धरला. ह्या पावसाक लागून उदक भरिल्ल्यान लोकांक यो वच करपाक आडमेळी येता. सेगीत पडपी पावसाक लागून दक्षिण भारतात जनजीण विस्कळीत जाल्या. मजगती गोंयांत लेगीत आयज पावसान नेटान हजेरी लायली. सकल वाठारांत उदक भरिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी आयल्यो. तशेंच हवामान खात्यान आयच्या दिसा खातीर तशेंच फुडल्या 3 दिसां खातीर राज्यांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जोगला सयत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती फुडल्या 4-5 दिसांत हंगामी पावस केरळांत पावपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 3 दिसां खातीर आयज पावले गोंयांत. दाबोळे नौदळाच्या हौसा विमानतळाचेर राज्यपाल मुखेलमंत्र्यांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार. आयुष्मान भारत या येवजणेखाला भारतात 580 मिलियन लोकांक फुकट भलायकी सेवा उपलब्ध. भौशीक भलायकी संघटनेच्या 78व्या वर्सुकी सत्रात प्रधानमंत्र्यांनी दिली माहिती. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाक लागून सनातनी मूल्यां पातळावपाचो हावेस. आयोजकांची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली तोखणाय. नामनेचे खगोलशास्त्रज्ञ आणि विज्ञान लेखक डॉ. जयंत नारळीकर संवसाराक अंतरले. प्रधानमंत्र्या सयत मानेस्तांनी उक्तायले दूख. दक्षिण भारतासयत आसाम आणि लागींसरल्या राज्यांनी उटंगराचो पावस सुरू. गोंयांत लेगीत दडकांनी पडलो पावस. जनजिणेचेर जालो परिणाम. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.